शाम पावलानं फिलिपिकरांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप दुसरो अध्याय 25-11 वाक्य. तुमचें मौन ख्रिस्त जेजूचें मौन जावं. सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लाभदोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलाबाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कालतो कर्ण मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवां वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटेजय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सुमी. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा नथींग टू समथींग अँड फ्रॉम समथींग टू ए ग्रेटर थिंग. म्हणजे कितेंच नातले कडेन थोडें आनी थोड्या तावन वर्थें. आयच्या वचपांत आमी पळयता थंयसर सांगलां स्वामी जेजू हे दवरतो देव तरी मनशा सैमासो जावन गुलामाचें रूप करून आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो म्हणून. कित्या खातीर तो पूर्णपणी खाली जालो. इंग्लिशांत आसा ही बिकेम नथींग. कांयच ना, शुन्य जालो. शुन्य, नथींग, कांयच ना जालें. आयचें आमच्या आध्यात्मीक चिंताप ह्या शुन्यपणांतावन ह्या नथिंगनेसतावन हॅविंग समथींग अँड फ्रॉम समथींग टू हॅविंग ग्रेटर थिंग्स. ह्या शुन्यपणांत कित्या खातीर हांवें तुवें आसा सई आनी हे शुन्यपणांतावन कशें वर्तें जावंक साध्य आसा म्हणलें चिंताप आयच्या दिसा आमी आटयतले. हांव शुन्यपण म्हळ्यार आमकां भोगता कांयच नातल्या कडेन कशें वर्तें जावचें गे म्हणून. आर्यभट्टान शुन्य सोन्नें सोदून काडच्या पयलें थंयसर सोन्नें नातिल्लें. तांचें लॅकच दुसरें आशिल्लें. पूण आर्यभट्टान सोन्नें सोदून काडल्या उपरांत आनीक ताका एक रूप आयलें. हांवें तुवें नियाळ करचें हें आर्यभट्टाचें सोन्नें न्ही. आमी जाणाव नथींग म्हळ्यार कांयच नासचें. पेट्रोल जर तर कारार पेट्रोल ना कशें कार मुखार वचूंक साध्य. ह्या गॅस सिलिंडरांत गॅस शुन्य जाला, मुक्त जाला, कांयच ना, कशें उजो पेटोवंक साध्य. ह्या कांयच नातल्या कडेन सोन्नें तावन हात काळीर म्हळ्यार साध्य ना. साध्य ना, हें करूंक साध्य ना. आमी चिंता पटोवचें ह्या लेक्का ह्या मॅथमॅटिक्साचें सोन्नें न्ही, शुन्य न्ही, पूण आध्यात्मीक तरान शुन्य विशयंत आज आव्हान तूं आज आमी नियाळ आटयता मोगाच्यान. आमी जल्मोवच्या पयलें खंय आशिल्ले हांव तुमी म्हणूंक पुरो आवयच्या गर्भांत आशिल्लें हांव. आवयच्या गर्भांत येवच्या पयलें खंयसर आसलें, कांयच नातिल्लें हांव. आमी कांयच नातिल्लें हांव. आनी ह्या दृश्टीन पळयलें जाल्यार आज हांव आनी तूं हांव हांव म्हूण उलयता. पूण फाटल्या आमच्या जिणेक पळोवंक गेल्यार आमी कांयच नातिल्ल्या तावन आज इतले वर्ते एका स्थितीक येवन आज हांव आनी तूं पावले. हांव देवाक देव म्हूण आपयता हांव आनी ताणें सगळें सृश्टी केलें म्हूण सांगता हांव. कांयच नातल्या तावन सृश्टी केलें म्हणटा हांव. हें कशें साध्य गे म्हणलें. देवान कांयच नातल्या तावन सृश्टी कशें करूंक साध्य आमचें चिंताप ताका वचना. हाका एक ल्हानशें उदाहरण दिवचें जाल्यार हांव हांगासर आसा, तुमच्या मुखार उबो आसा, तुमी हांगासर आसात. हांव अस्तित्वार आसा तर हाका कारण कोण? म्हजी आवय बापूय. म्हज्या आवय बापूय अस्तित्वार आसा जाल्यार कारण कोण? तांचो आवय बापूय. तशेंच फाटीं फाटीं गेलें हांव जाल्यार
मनशाच्या अस्तित्वा कोण म्हणे त्याच्या मलगड होता जो अस्तित्व कारण जावन असेल नाही. या स्वाभाविक विशयांक पळया. आमी एक तोड बळयता. तोड जाय जाल्यार कितें कारण? उदक व्हडलें आनी त्या देखर उदक वळोवन तोड जालो, बारीक आल्लो मोठो जालो. तोड खंयचेर वंदून आसा? वळच्या उदकाचेर वंदून आसा. तोड ताजेंतल्याक अस्तित्वार येवना. तोड अस्तित्वार आयलो जाल्यार वळच्या उदकांत अस्तित्वार आयलो. अशें आमी पळोवन जाल्यार खंयच्योय संगत्यो जावंक पुरो नॅचरल स्वाभावीक म्हणटा हांव, जावंक पुरो आव्हान तूं कितें आमी फळां आमी खाता तें खंय जावन आयलो? फळां त्या बियांत जड जावन आयिल्लें, त्या रुखांत आयलो. रूख तें फळ आमी तें कितें बी थंय रोयलें आनी त्या बियांत आयलें. तें बी खंय जावन आयलें? तें परत्यान फळांत आयलें. तें फळ खंय जावन आयलें? परत्यान रुखांत आयलें. रूख खंय जावन आयलो? परत्यान त्या बियांत आयलो. तो बी खंय जावन आयलें? परत्यान फळांत. म्हळ्यार हर एकाकी ताजेंच म्हणलें अस्तित्व ना. हर एकाकी जें कितें हांव आनी तूं संवसारान देखता ताका ताजेंच म्हणलें अस्तित्व ना. अस्तित्व आसचें आमचें न्ही. आमकां अनेका अस्तित्वाचेर वंदून म्हजें आनी तुजें अस्तित्व आसचें. ह्या संवसारार जें कितें आमी सकडी पळोवन आसा हर एकाकी अस्तित्व ताजेंच म्हणलें ना. पूण ताजें अस्तित्व अनेका संगतीचेर या अनेका व्यक्तीचेर वंदून आसा. एक व्हडलें बिल्डींग आसा, खंय तावन अस्तित्व येयलें? मनशान थंयसर रचयल्लें तें बिल्डींग. ह्या संवसारान आमी कितेंय पळयता जाल्यार ताज्या फाटल्यान अनेक संगत आसा, त्या खातीर थंयसर तें जावन आसा. सायन्स म्हणटा आज एक्सप्लेनेशन करता. चिंत्या एक डायमंड आसा जाल्यार आमी सांगता डायमंड मेळ्ळें. खंय तावन ताका खोल आशिल्लें, मस्तू वर्सां उपरांत तें बदलावण जावन थंयसर बदलावण जावन मागीर तें डायमंड जावन परिवर्तन जाता. तशें आमी पळोवन जाल्यार हर एकाच्या फाटल्यान अस्तित्वाक खंयचे म्हणी ताजेर वंदून आसता, त्या वंदोवण्याच्या वयर तें आज अस्तित्वार आसा. हर एक जावंक पुरो फूल झाडा वरवीं जड आनीक त्या बिया वरवीं अशें अस्तित्व. ओके. पूण देवाक ताका अस्तित्व ना. ताजें तो खंयच्याय ताज्या अनेका अस्तित्वाचेर वंदून ना. तो जावन आसा मूळ. हांव आनी तूं मूळ न्ही. हांव आनी तूं म्हज्या मालगणाच्या अस्तित्वात वंदून आयल्या. हांव मूळ न्ही, तूं मूळ न्ही. हें कितें आमी झाडां फळां पळयता तें मूळ न्ही. या कितें तोड न्हंयो पळयता तें मूळ न्ही. तें पुरा अनेकाच्या अस्तित्वाचेर वंदून आयिल्लें. पूण देव जावन आसा मूळ. आज सायन्स म्हणटा तूं तातूंत जावन जालोय, हातूंत जावन जालोय, पुरो जालोय. पूण तें जायचें जाल्यार मूळ कितें आशिल्लें? खंय सर्गेक ताका मूळ जायचें. ह्या संवसाराच्यो सर संगत्यो मूळ न्ही. बगार देव जावन आसा मूळ. ताका कोणेय रचयल्लें न्ही. ह्या कोणाच्या अस्तित्वान तो आयिल्लो न्ही. त्या खातीर ताका आमी देव म्हणटा. त्या खातीर पळयत पुस्तकांत आमी पळयता, पोरण्या आमी पळयता देवाक असलेंच म्हणलें रूप न्हयना. मनशा सैमाचें जावं दी, मन जातीचें जावं दी, खंयच्याय ताका रूप न्हयना. कित्याक रूप न्हयना? ते खंयच्या अस्तित्व तो आयिल्लो, खंयच्याय वस्तूचेर वंदून तो आयिल्लो न्ही. ते एक्झिस्टींग म्हळ्यार आशिल्लें, येदोळस आशिल्लें ती सकत जावन आसा. आनी त्या देखून सर्वेस्वर देव मोइजे कितें सांगता आमी निर्गमान पुस्तकांत पळयता. मोइजे सारता तूं वचून इजिप्तकारांक थंय जावन हांकां ह्या लोकांक भायर हाड म्हणटा. आमी विचारलें तुका कोण मनीस विचारलें हांवें कितें म्हणटा. पळयत पुस्तक आमी पळयता निर्गमान पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 13 आनी 14 वाक्य अशें सांगता. मोइजेन देवाक म्हळें, बरें हांव इस्रायला दर्शीशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विचारतलीं ताजें नांव कितें, तेन्ना हांव तांकां कितें सांगू. देवान मोइजेक म्हळें, जो आसा तस्सो हांव. ताका नांव ना, ताका खंयचेर वंदून ना. वॉट इज एक्झिस्टींग, जो आसा तस्सो हांव. कितें आसा तस्सो हांव. बिकॉज तें जावन आसा एक्झिस्टींग. आमचें पुरो अस्तित्व कालाचेर वंदून आसा, अनेक संगतीचेर वंदून आसा. पूण देव जावन आसा ताजेंच तें अस्तित्व, बेजीक अस्तित्व, मूळ.
आणि देखून तो म्हणटा म्हजें नांव कितें, जो आसा आय एम ई ऊ एम, हांव आसा तेंच म्हजें अस्तित्व, जो आसा तसो हांव. आनी म्हणटा देवान मोइशेक म्हळें जो आसा तसो हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायली कशें सांगूंक जाय, जो आसा ताणें म्हाका तुमचे अशें धाडला. देवाचें नांव कितें, जो आसा, एक्झिस्टींग, मूळ. ह्या मुळांतून सगळें उरलें पुरा सृश्टी जालें. हाका विज्ञान कितलें ताका फांटे फांटे करीत जाल्यार तेजें मूळ कितें म्हणून कोणूय सांगूंक शकना. मूळ खंयचें, वॉट इज द ओरिजीन कितें. तुमी सांगू एकलो मनीस म्हणून करो मंगातावन मनीस जालो, मंगा जाल्यार खंयतून आयलो, खंयतून ताका बेज मूळ कालें त्या विशयींत आमकां खंयसरी मेळना. पूण ताका आमी त्या सत्तेक आमी देव म्हणटा. उरिल्ल्यो संगती सर्व ताच्या अस्तित्वाक अनेकल्याचेर वंदून आसात, तर देव ताच्या अस्तित्वाक ताचेरच वंदून आसा, कोणाचेर वंदून ना. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव जावन आसा स्वाजिविताची सर, आय एम द लायफ. हर एक म्हणटा हांव उजवाड, हांव जावन आसा फादर, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा जिवीत, ही हांव जावन आसा. तो बेसिकली ते मूळ. आतां हे मूळ ठावन सगळें सृश्टी करूंक केल्लें म्हणून आमी जाणप. जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा ताच्या सभार पोटी ताका उल्लेख करतना हर एक म्हणटा हांव आसा तो, हांव जावन आसा वाट, हांव जावन आसा उजवाड, पुरा हांव म्हळ्यार बेज हांव आसलो. आनी पळयत पुस्तकांत आमी सांजवांच्या 8व्या अध्यायान 57 वाक्यान पळयता, जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक ना, तुवें आब्रामाक पळयलें कितें. जेजून तांकां म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता आब्राम आसच्या दिस हांव आसा. म्हळ्यार ही दिसता हांगा तो मोरयेच्या अंत जावन ह्या खंयच्यावन तो आयलो न्ही, बघा तोच जावन आसा मूळ. आनी त्या देखून ताका आमी काले म्हणटा तो देवा सोपूत देव म्हणून हांव आनी तूं आमी मानता. तेच प्रमाणे देव जावन आसा, ताणें सृश्टी केली आमी म्हणटा, ते त्या देवाच्या सत्तेतावन सगळें कितें उब जालां ताचे तावन जावन आसा. आतां हांव आनी तूं कित्याक हें म्हाका तुका संबंध म्हळ्यार मुस्तुपटी म्हाका आनी तुका भोगता मोगाच्यान हांव आनी तूं खंयच न्ही. हांव खंयच न्ही, मुजे कडल्यान खालें जाता. म्हाका इतकी तकलेक वचना, मुजे कडल्यान खालें जाता. मुजे कडल्यान बॉल ना, मुजे कडल्यान खालें जाता. आय एम नथींग, वॉट कॅन आय डू. मुजे आनी तुजें मुस्तू जाणांचें चिंताप जावन आसा. ह्या संवसारांत हांव आनी तूं कांयच ना म्हणलें चिंताप. आय एम नथींग, हांव आनी तूं शुन्य म्हणलें भावन म्हाका आनी तुका मुस्तुपटी उब जाता. आनी थोडे फावटी आमकां भोगता मुजे थंय कांय ना, मुजे थंय पयशे नात, मुजे थंय बॉक्सिंग करून घटमुटाय ना, मुजे थंय जाणवाय ना, असलें म्हाका आय एम नथींग म्हणून भोगता. आनी थोडे एक आय एम नथींग म्हणून भोगता, आनी थोडे फावटी आय हॅव नथींग म्हणून भोगता. आनी थोडे फावटी आमकां कितलें केल्यार खंयच बदलाना म्हणटा. नथींग वील चेंज म्हणटा आमी. कितें म्हणटा, नथींग वील चेंज. वॉट एवर वी मे डू, कितेंय करीत खालेंय करीत, नथींग कितेंच बदलावण करूंक साध्य ना म्हणून सांगता हांव. आनी थोडे फावटी आमी सांगता आमचें जिवीत इतलें मोड गेलां गी, जिवितांत असलें पुरा अंधकार भरला गी, आनी खंयच म्हाका करूंक साध्य ना, नथींग, खंयच साध्य ना म्हणून. आतां आमी चिंता वांटोवन आसा. ह्या तुज्या आनी म्हज्या स्टेज नथींग म्हणटा न्ही गांवान तूं. मुजे थंय जाणवाय ना, मुजे थंय सकत ना, मुजे थंय थे ना, मुजे थंय हें ना, हांव एक शुन्य हर एकाक हांव म्हूण चिंतून आसा न्ही गे. त्या स्टेजीर चिंच्या हर एका व्यक्तीक आज हांव आनी तूं ध्यान करना आसा. ह्या शुन्यतावन कितें वर्तें जावंक साध्य आसा म्हणलें चिंताप हांव आनी तूं वांटोवन आसा म्हाकाच्यान. पवित पुस्तक म्हणटा आमच्या पयल्या पानार पहिल्या अध्यायांत आमी पळयता. उत्पत्ती ग्रंथांत 1 आनी 2 वाक्य म्हणटा, आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली, पृथ्वी निराकारानी रिती आसली, आदी सागराचेर अंधकार बरोवन आसलो आनी दैवीक वारें उदकाचेर मारतालें. पवित पुस्तक म्हणटा देर वॉज नथींग, कांयच नातलें. इट वॉज अ वॉइड, कांय नातलें, अंधकार बरोवन आसलो. आनी कितें म्हणटा थंयसर
निराकरण रीती आसली आणि खंयच थंयसर नातलें आणि असल्या नथिंग आतावन या खंयच नातल्यातावन सर्वेस्पर देव सगळो आकाश पृथ्वी संसार आणि सगळी नखेत्रां आणि सगळे रस्ता खालेतावन रस्ता तो खालेतावन रस्ता खंयच नातल्यातावन सगळे रस्ता रस्ता मात्र नाही ताज्या उपरांत तांदूळ भरता पळयत पुस्तकांत आमी पळयता पयल्या अध्यायांत सर्वेस्पर कितें करता भूमी रस्ता दर्यो रस्ता आकाश रस्ता ताज्या उपरांत आकाशांत सूर्य आनी चंद्राक रस्ता नखेत्रां रस्ता परतान भरता ते आकाशांत धरणीचेर थंयसर जाय तितलीं झाडां जाय तितलीं जिवी मनशाक आनी इतरांक रस्ता रस्ता ताज्या उपरांत तांदूळ भरता तेच प्रमाणे दर्यो रस्ता दर्यांत परतान मासल्यो आनी इतर संगती जाय तितल्यो तरेच्यो जिव्यो थंयसर भरता सर्वेस्पर देव कांयच नातलेतावन नथिंग शुन्यतावन सगळें आसा करता पयलीं आमी चिंतलें देव कोण कित्याक तो मूळ ताका खंयच्यारी वंदोन ना तो जावन आसा मूळ ताजे थंय खंयच्याचेर वंदोन ताका जाल्लें न्ही पूण हे मूळ आनी खंयच नांगा नथिंग शुन्य ह्या शुन्यतें कांयले रस्ता समथींग ही क्रिएट्स देन ही मेक्स द ग्रेटर थिंग्स थंय तर आकाश वचून सूर्य चंद्र नखेत्रां इतलीं पुरा करता हांगासर इतलीं पुरा झाडां मनशांक थंय हें पुरा रस्ता इतले ताज्या उपरांत ही मेक्स ग्रेटर थिंग्स आनी त्या देखून आमी पळयता मोगाच्यानो कांयच नातल्या कडेन आमकां वर्तें आनी वर्तें ह्या संवसारांत जाता आनी त्या देखून किर्तनकार 19 अध्यायान पयल्या वाक्यान म्हणटा आकाश देवाची महिमा वर्णिता अंतरळ ताज्या हातांची कृत्यां परगडता हें सगळें म्हजी सर्वेस्पराची महिमा मोगाच्यानो म्हजी आनी तुजे मुखांतर ती परगड जाता आव्हान तूं केदाळा चिंताव आमी कितेंच ना म्हणून केदाळा म्हजे थंय आनी तुजे थंय सर्वेस्पराची महिमा परगट जावन उसल्या पावंडाक आमी पावता ल्हान भुरगें उदाहरणाक ल्हान भुरगें आमी सांगता तुवें शिकाचें पुता जाणवाय तुवें जोडीचें आनी बिरमो तें भुरगें इस्कालाक वेता आ ई शिकता भारी खुशी जाता भयंकर जाणवून म्हणून पूण नॅक्स्ट क्लासीक येता ताका बघता हांवें शिकलें कांय येना परत्यान वयल्या क्लासीक येता आनी चिंता 10वी जाताना फुल्ल म्हाका गुत्त आसा म्हणटा तांचे भुरग्यां जाल्यार इसारा 10वे क्लासच्या भुरग्यां तांकां फुल्ल गुत्ताले बरें करतात पूण परत्यान डिग्रेक येता ताका कळटा कांयच गुत्तू नासलें म्हणून आनी अशें ती वाडटात चिंत्या मस्त शिकतात जिवनांत व्हडलें श्रेश्ठ जातात आनी एक दीस खंयसर गी जाणटी काय आयिल्ल्या वेळार तांकां कळटा ह्या सगळ्या संवसारांत हांव कितेंच न्ही म्हूण ताका कळटा पळया त्या भुरग्यांक कांयच नातलें कांयच नथींग जावन सुरू जालें शुन्यतावन सुरू जालें त्या भुरग्याची जाणवाय हंतार वाडली आनी एक दीस हे भुरगे संवसारांत व्हडलें जावन म्हणटा कांयच ना येदे व्हडल्या दर्यांत एक तेंबो उदक आशिल्ल्या बरें येदे व्हडल्या संवसारांत हांव एक ल्हान एक व्यक्ती म्हजी जाणवाय म्हजी आस्त म्हजी बुदीक कांयच ना त्या देखून आमी पळयता एक्लेस्टिकल बुक्सान कितें पळयता आमी थंयसर सल्मा म्हणटा हर एक व्यर्थ हांवें जायतलें हें जोडलें तरी पूण तें व्यर्थ जायतलो संतोश भोगलो व्यर्थ हांवें हें केलें थें केलें पूण हाचे पयलें दुसऱ्यांनी केल्लें तें हांवें केलें वर्तें कांय करूं ना व्यर्थ कित्याक तो एक मनीस वर्त्या स्टेजीक पावल्या उपरांत ताका कळटा की तो शुन्य ह्या संवसारार पयलें कसो आशिल्लो शुन्य आशिल्लो सगळें शिकल्या उपरांत सगळें जाणा जाल्या उपरांत परत तो कितें म्हणटा हांव शुन्य आय एम नथींग इन दीस वर्ल्ड म्हणटा चिंत्या मागणें आमी म्हणटा मोगाच्यान हांव तूं मागणें म्हणटा हांव मागणें म्हणटाना सुरू आमचे बापा नामान बरें आन बापा सुरू करता हांव मस्त बडा करून मागणें म्हणून सुवेता हांव दीस वेतना लांब मागणी जाली घंटे गेले अर्द वर 1 वर 2 वरां 3 वरां जायतलीं मागणें म्हळें जायतलें वाचलें जायतें केलें आखरेक कालें करता मोगाच्यान
उन्नत स्टेज मागण्याची खंयची उन्नत स्टेज जावन आसा ध्यान 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 करतना हांव तूं कितें करता हांव मोतीन कांयच ना कंप्लीट झिरो देवाक मात्र पळोवन ताजे शुन्यतेंत हांव देवाक पळयता मोगाचें न्हू कांयच हांव म्हज्या मोतींत लांब लांब मागणी नात हें खंयचेंय ना आमी एक ध्यान करता आसतना शून्य नथींग स्टेटाक घेवन नथींग शून्य स्थितीक घेवन सर्वेस्परा देवाचें ध्यान करता आनी केदाळा त्या शून्य वेळार हांव आनी तूं ध्यान करता सर्वेस्पराचें ताजें उथार सर्वेस्पराचें विजन सर्वेस्पराचें कितें आसा संकेत संदेश म्हाका तुका लाभता केदाळा लाभता शून्य स्टेजीक आयिल्ल्या वेळार नथींग स्टेजीक आयिल्ल्या वेळार त्या वेळार त्या स्टेट ऑफ त्या चिंतपाच्या शक्ती नासतना म्हाका तुका कितें येता देवाचो तो दैवीक संदेश मस्त बोटी आमी रागार जायतले बोटी उलयता मोगाचे न्हू जायते बोटी उलयता हांव पूण जायतीं कामां मौन आसतना केल्ली मौन सक्तेन जाल्ली सक्त्यो ताजेक वर्त्यो जावन आसात घरा जाल्यार पळया धडाबडा करया आं हेवटींची कशें काल वाडटा मागीर कांय जायना ताजे बदला गुत्त उलयनाका गुस्स रावा सगळें टेन्शन बरें हेडमास्टरांनी कालें करतात ते कांय तडबड बोव मारनात मास्टर बोव मारता हेडमास्टर वगत रावता आपयता भुरग्याक वसत वगत रावता हांगा भुरग्याक घडा जाता खाल्याचेर आसचें ताळ्यान शुन्यतेन एका कप्पांत हांवें टी बरीजे एका कप्पांत टी बरीजे त्या कप्पांत कालें आसल्यार कांय करूंक जाता टी बरोवंक जायना कप्प केदाळा शून्य कांय ना जाता त्या कप्पा भितर कांय ना जाल्यार म्हजी च्या तांदो रावता त्या देखून ह्या शुन्यतेंत आसचें इतलें बळ शुन्यतेंत आसची ती सकत शुन्यतेंत जावची ती कामां उरल्या खंयचें ती जायनात त्या देखून आमी कितें म्हणटा आमी जेजूक स्वागत करतना कितें म्हणटा आमचें खाली करता कशें खाली करता आसो राग मोसोर पातकां कितें पुरा बोगणां चिंतपां पूर आसात तें पूर आमी भायर घालता आनी खाली करून बसता मोत खालीस आनी त्या दाळा देवाचें येणें जाता खंयचे आमी रिट्रीटेक वता जावं पुरो खंयसरी ध्यान करता जावं पुरो आमी करचें काम कालें सगळें म्हणण्यांतलें खाली करता जाय तितल्यो जबाबदाऱ्यो म्हाका आनी तुका भायर आसतात जाय तितल्यो जबाबदारी आमकां दिसान दीस आसात त्यो पुरो सोडून खंयच्योय मोतीन दवरनासतना खालीच हांव तूं चिंतून आसा आनी थंयसर केदाळा खालीच मोत आसता खालीच काळीज आसता आनी त्या दाळा तुजें ध्यान आसता थंयसर दैवीक सकत वळटा मोगाचें न्हू इन नथींग असल्या वेळार देवाची सकत शून्य वेळार देवाची सकत हांव तूं भोगोवंक शकता आनी ह्या सक्तेंत आसा मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुजें जिवानपण म्हजी आनी तुजी सकत असल्यान आसा खालीपण ह्या शून्यपण मुस्तू सकत आसा मोगाचें न्हू ह्या खालीपणांत ह्या शून्यपणांत मुस्तू सकत आसा कित्याक सकत आसा केदाळा एक शून्य जावन आसता एक खालीच आसता ताका खंयची अडखळ आसना देर इज नो ब्लॉकेड इशिल्यांनी वशेत थिशिल्यांनी वशेत चिंत्या हांगा सगळें खालीच आसा बांक नात हें नात त्या हांवें खंयचे कुशींनी वशेत कित्याक एवरीथींग इज एम्प्टी सगळ्यांनी खाली केली आसा हांवें खंयसरी वशेत शून्यपणांत जाय तितली खंयसरी वचोवंक आमकां अवकाश आसा मोगाचें न्हू शून्यपणांत आमी केदाळा मोग करता म्हळ्यार शून्यपणांत मोग करचो म्हळ्यार खंयच अपेक्षी नासतना हांव मोग करता त्या दाळा त्या मोगाक वर्तो सकत आसा त्या मोगाक वर्ते सकत आसा तेंच हांव ताजो कितें म्हणे आसून एक मोग करता ताजे तावन कांय म्हणे मेळाचे त्या व्यक्ती तावन जायचे आनी खाली जायचे अडखळे वरवीं मोग करता तो मोग शर्तबद्द कंडिशनल लव जावन आसता तूं म्हाका नुस्तें हाडून दिल्यार हांव तुका फाल्यां व्हरून नुस्तें दिता तूं म्हाका हें दिल्यार हांव तुका तें दिता हो पुरो शर्तबद्द मोग कंडिशनल लव जर तर
ओ शून्य मोग जाल्यार म्हळ्यार आनी खंयचीय शर्त नात कितेंय ना त्या मोगाक आसची सकत खंयच्या मोगाक ना मोगाचे खंयच्या मोगाक ना शून्य अधिकाराक मुस्तू सकत आसा शून्य अधिकार म्हळ्यार ताका खंयच्या एका अशें निर्दिश्ट उद्देशाक म्हूण म्हजे ते अधिकार आसा जाल्यार हांव खाली त्या एका डायरेक्शनार मात्र म्हजी सकत ह्या अधिकाराक उपयोग करता तेन्स खंयचेंय डायरेक्शन नासतना म्हजे कडेन फुल्ल अधिकार आसा जाल्यार तो केदाळय मस्त पॉवरफूल जावन आसा कित्याक तांचो खंयसरी अडखळना शून्य नथिंगनेसर कंप्लीट तरान आसची ती सकत उरल्या खंयच्याच अंत आसना मोगाच्या न्हू तस प्रमाणे म्हजे थंय आनी तुजे थंय नितळ अंतस्कन आसल्या वेळार नितळ मन आसल्या वेळार त्या नितळ काळजाक त्या नितळ मनाक आसली सकत खंयच्याक ना आदले फावटी आमी नियाळ केलो मोगाच्या न्हू दैवाची सकत सिग्नल्स ऑफ द गॉड हांवें तुवें कॅच करीचे जाल्यार देवाचो संदेश देवाचो संकेत हांवें तुवें कॅच करीत जाल्यार कितें आसा जें मोत नितळ आसा जें नितळ आनी तो खंय आसूं तो नितळ आसा जें कित्याक नितळ आसा जें संकेत हांव स्विकार करता कशें मोबायलाचे संकेत मोबायल टावरांत हांव संकेत स्विकार करता ते करेक्ट रेंजार आसा जे तशेंच केदाळय आमकां खाली एक संकेत टी व्ही येता जाल्यार हांगासर फ्रिक्वेन्सी आसा जाल्यार क्लियर आसल्यार मात तांकां मेळटा मस्त अडकळ आसल्यार आमकां ते सिग्नल्स मेळनात त्याच प्रमाणे म्हजी आनी तुजी मोत एकदम नितळ कांय तातूंत बरोवन ना एकदम नितळ क्लीन आसल्यार देवाचे संकेत हांव तूं जोडूंक शकता त्या देखून खंयच्यान सकत आसची शून्यपणांत आनी त्या देखून मोगाचें न्हू हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवाचे स्वरुपाचे व्यक्ती पवित्र पुस्तक म्हणटा म्हाका आनी तुका सर्वेस्पराच्या स्वरुपान हांवें म्हाका आनी तुका रचलां आनी जशें सर्वेस्परा देवान शून्यपणांत इतलें पुरा ताणें विशेष ह्या सगळो संवसार आनी सगळें तांचें आसलें रचलें मोगाचें न्हू म्हाका आनी तुका शून्यपणार जाय तितलें आमकां अजापां जाय तितलें करूंक आमकां साध्य आसात मोगाचें न्हू त्या देखून चिंती नाका थंय हांव आनी तूं शून्य जावन आसात म्हणून शून्य वेळार नथिंगनेसार ओनली वेन वी आर नथिंग वी कॅन डू लॉट ऑफ थिंग्स केदाळ आमी कांयच न्ही तांतूं वर्तें करूंक साध्य आसा कित्याक हांव आनी तूं सर्वेस्परा देवाचें स्वरुपायेचीं त्या देखून उड आसतो मोगाचें न्हू हांव कितेंच न्ही म्हूण केदाळ तुका भोगता त्या दाळा देवाची सकत तुका वळटा देवा जेजूच्या पाटलावदार व्हडले व्हडले शिकपी न्ही ताजे आपोस्तले मोगोर शास्त्री फरिजेवांक ताणें खंयसरी आपोवना व्हडले व्हडले बुदवंताक ताणें आपोवना कांयच नासल्याक आनी ते वर्ते जाले पवित्र पुस्तकान जायतीं उदाहरणां आमी पळयता कांयच नासल्या मनशाक वर्तें करचें त्या दाविदाक हांगासर मागूंक येता आसतना प्रवादी थंयसर मागूंक येता आसतना दाविदाच्या बापायन उरल्या पुरो भुरग्यांक घटमुटांक दाखयलें सगळ्यांक पळयतना इंस म्हूण बगलें पूण तशें जावना कांयच नासलो तो दावीद खंयसर गे त्या शेळ्यांक सोरोंक गेलो तो दावीद कोणी इकलो तो भुरगो गे आनी कोणी तो ल्हान सो तो बरी ल्हान तो शेळ्यो सोरोंक गेला ताका आपोवन हाडणे कांयच न्ही म्हणल्या व्यक्तीक देवान काण व्हडलो राय केलो खंय व्हडलो राय केलो ताजे पयलीं आसलो राय सावलो आपणाक रायकणी करतात म्हूण तो भातऱ्या भितर रेगोन बसलो मनीस तो भिकुरो आनी तसल्याक आपोवन राय केलो कांयच नासलो धैर्यादीक रायन जायतीं झुजां ताणें जिखलो पवित्र पुस्तकान जायते आमी उदाहरणां पळयता मोगाचें न्हू झिरो आशिल्ल्याक नथींग म्हणलें केल्ल्याक सर्वेस्पर देव वर्तो करता त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या मतींत हांव समथींग हांव म्हजे कडेन तें आसा म्हजे कडेन हें आसा म्हजे कडेन जाणवाय आसा म्हजे कडेन जागे आसात असलें चिंता म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार मोगाचें न्हू हांव तूं वर्तें जावंक साध्य ना केदाळा हांव तूं वर्तें ह्या जिवितांत जावंक साध्य आसा केदाळा म्हाका आनी तुका मोगता सर्वेस्पर देव तें मूळ थाणे रचलेली रचना हांव कितेंच न्ही हांव झिरो म्हूण म्हाका आनी तुका केदाळा भोगता त्या वेळार हांव न्हू म्हाका आनी तुका वर्तें दादोसकायेचें चिंता आमी जिवंक शकता मोगाचें न्हू त्या देखून ह्या शुन्याक डायमेन्शन्स कितें आमी इंग्लिशान डायमेन्शन म्हणटा ह्या आकार म्हणटा ह्या रूप विशेश विविध रुपांनी ते आमकां बळदीक जावंक शकता मोगाचें न्हू बळदीक जावंक शकता ह्या केदाळा नथिंगनेस आसा शून्यपण आसा तांतूं जावन आसचें वर्तें आनी ताका आसचें स्वरूप ताका आसचें डायमेन्शन्स ताका आसचें रूप विंगड रातान बारीक पावरफुलान येवंक साध्य आसा आनी त्या देखून सुमी जेजू क्रिस्त म्हणटा जेजू कितें म्हणटा हे शास्त्री फरिजे म्हणटात आमी पुरा अब्रामाचे पटलावदार म्हणटा आसतना सुमी म्हणटा
पात्र जावन अब्रामाक संतत करूंक सर्वेस्परा देवाक साध्य आसा. शून्य जावन अब्राम तुमचो व्हडलो म्हणटात न्ही ताजी संतत करूंक देवाक साध्य आसा. पयत पुस्तकांत पळयता हांव 6 मत्तेवाच्या 3ऱ्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा, आमकां अब्रामाचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्याक म्हणूंक धैर्य घेनाकात. हांव तुमकां सांगता, यस फत्रात जावन अब्रामाक संतान उत्पन्न करची देवाक समर्थ आसा. फत्रात जावन उत्पन्न करता म्हळ्यार फ्रॉम नथींग गॉड कॅन क्रिएट एवरीथींग. कांयच नातल्या शून्य जावन फाथोर ताजे जावन अब्रामचो बाप म्हणटात न्ही ताजी संतत करूंक सर्वेस्परा देवाक साध्य आसा म्हणटा पयत पुस्तक. रोमाकारांक बरयल्ल्या 1ल्या अध्यायांत 20वें वाक्य म्हणटा, संसार रचलेल्या लगायत देवाचे अदृश्य गुण म्हणजे ताजे सस्नीक पदवी आनी देवपण ताणें रचलेल्या वस्तूंनी मनशाच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक दिश्टी पडटात. तशें जाल्ल्यान कसलेंच नीब दिवंक तांकां आसपात ना. ताका उगड आसतो रे मोगाच्यान, म्हाका तुका नीब दिवंक अवकाश आसना. म्हाका तुका नीब दिवंक अवकाश आसना. सर्वेस्परा देवान हर एक केल्लें शून्य जावन सर्वेस्परा देवान केल्लें. हर एक लागी केल्लें शून्य जावन मोगाच्यान. त्या देखून म्हाका तुका आसपात ना. देवा हांवें तशें चिंतिल्लें, म्हाका कांय म्हणी आसल्या मात कांय म्हणी करी येता म्हणून न्हय. देवाचो संदेश व्हेरी क्लियर, भारी स्पश्ट मोगाच्यान. शून्य जावन सर्वेस्पर देव शून्य जावन एकदम व्हरते मात कार्य करूंक शकचो देव म्हजो आनी तुजो देव मोगाच्यान. त्या देखून आसतावन आमी नियाळूंक जाय. हांवें तुवें शून्यपणा कुशीना, हांवें तुवें म्हत्व दिवंक हांवें तुवें शिका जाय. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 17वें वाक्य म्हणटा, तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्त थंय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. केदाळा पोरणे येता हांव म्हणलें म्हज्यान तुजें असलें भावान. हांव म्हणलें हांव अधिकार, म्हाका अधिकार आसा. हांव घोव, हांवें सांगलें घरा जायचें. हांव बायल, हांवें सांगलें जायचें. हांव हेडमास्टर, हांव टिचर, भुरग्यांनी म्हजें आयकाचें. हांव एम्प्लॉयर, हांव कामाच्यान पुरो, हांवें सांगलें बरें. हांव ह्या वरवीं पोरणेपण मोगाचें. पयत पुस्तक म्हणटा ह्या सगळें हांव म्हणल्या जावन सगळें तूं भायर सर. कित्याक आज बसलें वाचप आमकां सांगता. कितें सांगता जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, जेजू क्रिस्त येदो व्हडलो देव तरी मनशा रुपार घेवन गुलामपणी आपणाकच आपणाक खाली केलो. त्या देखून सर्वेस्पर देवान ताका वर्तो केलो जावन आसा संदेश. आनी जेजू कितें सांगता, पयत पुस्तक कितें आमकां सांगता, तूं केदाळा शून्य जाताय त्या वेळा तूं वर्थ जातलें. आयच्या संदेशान आमी पळयलें मोगाच्यान. अखेर करच्या पयलें एक वाक्य परत वशा. बगार मनशा सारको जावन गुलाम असो रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. आनी पयत पुस्तक कितें म्हणटा, देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांव प्रास वर्ते नांव ताका दिलें. कित्याक वर्ते नांव दिलें? कित्याक तो वर्तो जालो? कित्याक आपणाक ताणें खाली केलो, शून्य जालो. या नथिंग ही बिकेम नथिंग अँड गॉड मेड हिम ग्रेट and greater the thing. आज हांव आनी तूं ह्या विशयंत आणखी चड मोकल्या वेळार नियाळ करया. आमी सक्रामेंता मुखार मागया मोगाच्यान. सर्वेस्परा आज म्हणसर हांव म्हणलें म्हज्या भावान आशिल्लें, म्हजें तें हांव म्हणलें भावान काडना, म्हजें तें शून्य स्थितीक हाडणें सोम्या. हांव कांयच न्ही, हांगा थावन म्हाका वर्तो कर सोम्या. एक दुसरें, म्हजे कडेन कांय ना, हांव व्यर्थ म्हूण चिंतिल्लें सोम्या. तुका इतलें बरो करूंक शकत आसा. तुवें विसरून काडलें हर एक शून्यतून तुवें विसरून काडना, सगळें वर्तें गेलें. हांव एक शून्य व्यक्ती जावन आसा. म्हाकाय तूं वर्तो कर सोम्या. म्हज्या जिवनांत परिवर्तन हाडणें सोम्या. आयच्या ह्या घडयेंत हांव जें कितें म्हजें तें शून्य म्हूण म्हाका भोगलें, हांव ह्या संवसारान निष्प्रयोजक म्हूण भोगलें, हांव कितेंच ना म्हणून जें म्हजे कडेन भोगलें. सोम्या जेजू असल्या तुवें तो उपयोग करून वर्तें करना साय. त्या देखून सोम्या जेजू म्हाका ह्या शून्यपणांतून म्हाकाय वर्तो कर म्हूण आयच्या दिसा आमी पयस सक्रामेंतांत मागया. आमीन.